तो वसायल्या तीच शकाय तो ती शेकाय म्हाका म्हाका ह्या म्हज्या या मोच्या गोरजांनी कर. गोरजांनी कर. तुझ्या पुतान सांगला तुझ्या पुतान सांगला मागात मागात आणि तुमकां मेळटले. तुमकां मेळटले. तर हाचेर हाचेर खरो विश्वास खरो देऊन विश्वास देऊन म्हाका तुजो म्हाका तुजो कान दी म्हूण कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन हांव तुजे कडेन विनयता. देवाची खुशी जाल्यार खुशी जाल्यार हांव हांव ह्या या नव्यानान मागता मागता ते उपकार म्हाका म्हाका मेळोशे कर. मेळोशे कर. ना तर ना तर म्हाका म्हाका गरज गरजती कुरपा कुरपा मागून घे. मागून घे. हांगा तुमच्यो गरजो उक्त्यो करच्यो. ह्या नव्याना वरवीं या नव्याना वरवीं हांव तुजे हांव तुजे मोजोतीर मोसोती आसलोलो म्हजो मोसो खोल विश्वास खोल विश्वास दाखोवंक सोदता. दाखोवंक सोदता. तर तेच कुशालकायेन तेच कुशालकाय जी कुशालकाय कुशालकाय तुका देवाचो पूत देवाचो पूत तुज्या तुझ्या कुसव्यान कुसव्यान आसतना आसतना भोगली. भोगली. मोचे मागणे मागणे ऐकून घे. ऐकून घे. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेश पोचताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. बागाची प्रेयाचे माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेश पोचताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. बागाची प्रेयाचे माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेश पोचताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. बागेची प्रेयाचे माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेश पोचताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. बागेची प्रेयाचे माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेश पोचताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. बागेची प्रेयाचे माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेश पोचताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. बागेची प्रेयाचे माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेश पोचताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. बागेची प्रेयाचे माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेश पोचताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. बागेची प्रेयाचे माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेश पोचताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. बागेची प्रेयाचे माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे देवाची माई हे देवाची माई हे मोचे हे मोचे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान बोडव्यान केल्ल्या केल्ल्या नोमाना संगाती मानून घे. घे. नोमान कृपेन बोललेले कृपेन बोललेले हे मोचे हे मोचे नोमान तुझ्या तुझ्या वैभवाच्या वैभवाच्या मुकुटार मुकुटार धाकटी 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 मोतयां मोतयां जाव म्हूण जावून हांव ओंतरेकता. ही संस्थेलांची उजवणदारी उसवंडारे देवाचो पूत पूत मुनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो. त्याच संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे. हे पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयता. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता. ज्या खतखत्यान तुजें कालीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी ऐकून घे आणि म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळोय. आमेन. नोवेनाचो 5वो दीस. कोतावीन आंकवारी भलायकेची माई आमच्या सुर्गीच्या बरें करणारे आमी तुका नोमान कोत्ता. तूं एलिझाबेटीगेर रावली तेन्ना एलिझाबेटीन
आणि तिच्या घराब्यान जायते उपकार मेळून घेतले. वेलांकनी तुझ्या सिंहासनाचो जागो कसो विचून तूं तुका उलो मातेल्यांचेर आशीर्वाद घालताय आणि जायते उपकार तांकां मेळून घेताय. कुड्डे आपले दोळे उगडटात, मोने उलयतात, तोंटे भोंवतात, कसलोच बोरवोसो नाचलेले पिडेस्त बरे जातात. काकुतीचे माई आमच्या गरजेवंत बाबांक मोजूत केल्ल्या पासत आमी तुका दिनवासता आणि तुझे ओस्तंगी आमी तुझ्या सोर पदवेदार पुताक आमच्या सोम्यांक जेजू क्रिस्ताक नमस्कार करता. तुझ्या आवयपणाच्या खालसाक आमच्यो गोरजो उक्त्यो तर आमच्या गोरजां खातीर विनंती कर. तुझ्या पुताक ओकमान कोतेल्यांक काकूत मागून घे आणि दारून काळजां मोवाळ कर आणि ते जेजूचे खरे इश्ट जावशे कर. आमेन. Bapacie ani Putacie ani Păitrătmece nave. Amen. आमच्या सम्या जेसू ख्रिस्ताचे कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवाड तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या 5व्या नोवेनाचो विशय काळजीदार बापूय जुजे आनी आवय मारिया. आमच्या जिवितान येतल्या कोश्टां आडकुळी वेळार आमी आंग काडटा आनी आव्हानाक फुडो करूंक चुकता. पूण बागयोन जुजे आनी मारिया असल्या वेळार काळजीदारपण दाखोवन केले. तर तांच्या जिविताची देख घेवन आमच्या जिवितान येतल्या आडकोळींक आनी आव्हानाक काळजीदारपणान फुडो करूंक बापा लागीं मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आज 5व्या दिसाचे हे मिसाचे बलिदान आमी भेटयतना आमचो बापूय जुजे तो काळजीदार आनी धैर्यवंत. तेंत धैर्य आज आमच्या क्रिस्तांव कोंकणी भावा भयणी खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यां खातीर आनी विशेश तरान आमच्या युवकांक तरण्या चल्यांक खातीर आमी मागया. ते धैर्यान देवाच्या मेटेन मुखार चलोवंक आनी तुमच्या सर तेसावां खातीर तशेंच तुमच्या सर गरजां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानांत हांव मागता. सांगातास म्हजे भाव भयणीन सांगाता तुमच्या सर इराद्यां खातीर मागोवन आमी देवाची खरी भुरगीं जावन मुखार चलोव, धैर्याची भुरगीं जावन आमी मुखार चलोव. देवाचे बेसांव आम्हा समेस्तांचेर मोरी माय आमकां फाव कर म्हूण मागया. सर आमी सांगाता म्हणया हांव पातकी सोर देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागीन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia, kaklut kut. Somia, kaklut kut.
Krista kaglutko. Krista, Krista kaglutko. Somia, Somia kaglutko. Somia, Somia kaglutko. Somia, Somia kaglutko. Somia, Somia kaglutko. प्रार्थया काकुलदार देवा आम्ही भोव आसक्त भुरगें तुजें देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवय सौग्रास करतना तिचे विनवणेन आमचे असतकायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता आनी रजभर चलयता सस्नाच्या सस्न Amen. पयल्या सामुएलाच्या पुस्तकावेले वाचप तेन्ना दाविदान त्या फिलिस्तेकाराक म्हटले तूं म्हजेशी तोरवार बालो आनी बाण घेवन आयलाय पूण हांव तुजेशी दोलबराच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयला इस्रायलाच्या फौजेचो देव तो ताका तुवें ओकमान केलाय आयज सर्वेस्पोर तुका म्हज्या हातान दितलो आनी हांव तुजो जीव काडटलो आनी तुजी गोमटी कातरून आयजूच तुजें मोडें आनी सगल्या फिलिस्तेकारांची मोडी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवेल्या जनावरांक दितलो आनी हे भाशेन इस्रायलांत एक देव आसा म्हूण सगळे पृथ्वेक गमोन येतले देवाचें उतोरें देवाचे उदोवकार ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो दोर एक घोडी दोर एक घोडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भोगतीन गितां गावून सोदोसाची सोम्या तुका हांव वरनीता बावार्थ म्हजो दोंडोळटाना सोम्या तुका हांव बोग मारता तुका मोच्या देवाक वळखता दिम्येर पडून नोमान करता दोरे गोडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भोगतीन गितां गावून सोदोसाची सोम्या तुका हांव वरनीता स्वता वाक्येन हांव वेदोलो सोम्या दोयेन म्हाका शिकोय उतर तुजे सदांच निस्पाळो कृपा तुजी म्हाका लाभो दोरे गोडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भोगतीन गितां गावून सोदोसाची सोम्या तुका हांव वरनीता उद्गार गाऊन सगळे गिराया Alleluia, 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 alleluia,
지와지람 강가 지수 소타니 로스토투 소타자로스야람 강가 할렐루야 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 루야 할렐루야 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 루야 सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं दुखा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभार्थ मोहिमा तुका सोम्या त्या दिसांनी ऑगस्ट चक्रवर्तीनं सगळ्या रोमी संवसाराचे जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्माण धाडले हे पयले जनगणन क्वेरेन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडले देखून समेस्त आपले नांव दखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवाक गेले जुसे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलियाच्या नाजरेत शहरांतावन जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेमाक आपले नांव दखल करच्याक तो गेलो ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पोतीन मोरी ताचे संगता गेली तवळती भरलेली गरबेन ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली ताका तिणें फाळयांनी गुट लावन एक कावण्यांत न्हिदयलो कित्याक चत्रांत तांकां जागो मेळोंक नासलो देवाचे उतर हे देवाचे उपकार पयले एपटी सांगल्या बरें आतांचे न्यूज ह्या दिसांनी खंयचे ॲप उक्तें केल्यार खंयचे न्यूज चॅनलां उक्तें केल्यार तातूंत अफगानिस्तानाचे एक न्यूज आमकां पळोवंक मेळटा आनी ह्या अफगानिस्तानाचें कितें जाता ताची काणयो आयकतना निजायकी बेन दिसता लोक थंय धांवंक आपलो जीव बचाव करूंक ट्राय करता पूण ह्या सगळ्या अफगानिस्तानाक ह्या तालिबान लोकांनी सगळें अमानत केलें जाल्यार थंय एक व्हॅली आसा पंजीर व्हॅली आनी थंय दुसरोच एक ग्रूप ते सगळे व्हॅली कंट्रोल करना आसा आनी तें आतां चलोवन तांकां चलोवन ती पंजीस व्हॅली ह्या अफगानिस्तानाचे कंप्लीट आमकां करूंक तांच्या हातांत करीचें म्हणून तांकां मस्तो प्रयत्न चलता आनी ह्या खालच्या 4-5 दिसांनी बहुत झगड्यां चलता तितलो जण मरोंक जाला पूण जाल्यार इतले लोक ह्या तालिबानाक भियोवन ते आपलो गांव सोडून दुसऱ्या गांवाक येतात पूण जाल्यार हांगा एक पंजीस व्हॅली त्या मनशांक तांकां ह्या तालिबानाक सोडून दिवं नजो म्हणून तांचें एक धैर्य विशेश जावन आसा आनी ते म्हणटात ते कितलेंय मेल्यार कालें जाल्यार आमी सोडून दिना आमी तालिबानाच्या लोकां मुखार आमी रावून झटतले हांव आनीक आमी उबे रावतले हांव धैर्यान मगाचे न्हू आज आमच्या मुसाच्या बलिदानांत आमचो विशय जावन आसा धैर्यादेक सा झुजे आमचो बापूय विशेश धैर्य ताका आसलें ह्या धैर्याच्या विशयान कितें सांगचें वेबसायटार इल्लेशें सर्च करतना डेन्वर कॅथलीक चर्च US हांगा तावन ह्या डायसिस तावन थोड्या मनशांक हे वर्स सान जोसेफा खातीर समर्पीत केलां त्या देखून तांच्या लोकां मदें एक डिस्कशन चलोवन लोक सिकुलो लोक सान जोसे आमचो बापूय हाचे विशयांत कितें म्हणटात म्हणल्यार इल्लेशें प्रोफायल तांणी प्रिपेर केलां आनी एका एक टिचर ॲमी ब्रायन्स ही म्हणटा तिका एक विचारलें सवाल वॉट वर्ड्स कम टू युअर मायंड वेन यू थिंक ऑफ जोसेफ म्हणून एक सवाल विचारलें सान जुजेक तूं चिंतना
तुज्या मोतीक कसले शब्द वेता ह्या चिंता येता आनी ती म्हणटा सेंट जोसेफ इज ए टेरर ऑफ डिमन्स म्हणटा म्हळ्यार सैतानाक ह्या देवसरांक बेश्टांवचे तवले एक सांजो जाय आमकां कोत्ता टेररिजम ह्या टेररिस्ट म्हणटना आमकां भें दिसता आनी आमच्या मतीक सुमार घडितां आमच्या मतीक येता टेररिजम ह्या टेरर म्हणटना आमच्या अमेरिकाचे 9/11 म्हणटना सगळ्यांकी आमकां उडास येता पूण आमच्या बॉम्बेंत ह्या भारत देशांत कितले फावटी टेररिस्ट अटॅक जाले आमकां टेररिस्ट म्हणटना मस्त भें दिसता आनी विशेश तरेचे भें खाली सामान्य भें न्हय निसायकी आमकां बेश्टांवचे आमचो जीव काडचो तो भें हें टेररिजम या टेरर हाडटा आनी तस ताका कंपेर करता ही बायल मनीस जोसेफ इज ए टेरर ऑफ डिमन्स सैतानांक ह्या देवसरांक धांवडावचो पयस करचो नाश करचो तो बापोय आमचो सांजो जाय तितले मात्र न्हय ती म्हणटा टेरर ऑफ डिमन्स एक टायटल ताका दिवचें सम न्हय कित्याक म्हळ्यार तो तोलो मनीस न्हय तो बारी सादो तो नितीवंत मनीस तो चड कोणा कडेन उलयना ताचें उलोवणें बारी उणें आनी बायबलांत सांसुजेन तिचे मरये ताचे विशयांत ह्या ताणें उलोवचें भावच उणें आनी पूण जाल्यार ह्या मनशाक एक टायटल दिवयेत कित्याक म्हळ्यार ताचें धैर्य विशेश जावन आसलें कित्याक म्हण विचारतना मुखले ताचे पॅरीश त्या डेन्वर कॅथलीक डायसिसचे मेंबर्स आनी एकलो म्हणटा ताचें ताका एक बॅलन्स आसा सान जुजेच्या जिवनांत तो घटमूट आसा स्ट्रॉंग आसा धैर्यादीक आसा पूण जाल्यार दुसऱ्यांक साय करचो बऱ्या मनाचो खालत्या मनाचो आनीक बागेवंत मनीस तशें ताचे जिवनांत तो धैर्यादीकी आसलो पूण जाल्यार तो बारीक खालतो आनीक देवाक भिवन चलचो तो व्यक्ती जावन आसलो आमचो बापोय सांजो जाय आनी तिसरें जावन आसा वो जोसे आमचो बापोय धैर्यादीक कित्याक म्हळ्यार ताच्या जिवनांत एक नदर घालतना केदळा सांजेक देवदूतान येवन सांगलें की मोरये मायक मोरयेक तुजे पतीन कर्ण घरा व्हेरूंक तूं भियेनाका म्हणटना कितें जायत पूण त्या घडयेंत हांव न्हू बाळका जेसको ताणें कशें राखून वयलें ताका कितें ताणें केलें म्हणलें आमकां गोत आसा अरे एका घडितांत इजिप्तांत पळोवन वेतना थंयच्यान धांवतना हेरोद्राय ताका भुरग्याक जिवेसी मारूंक लागीं जातना ह्या थंयच्यान हेरोद्राय मरतना तांकां फाटीं इजिप्ताक मेळोंक हाडूंक वेतना जेसू आमचो जुजे तांचे सांगता धैर्यान रावणो ताचे सर्व काम जबाबदारी ताणें पूर्ण तरान देवा मुखार जारू केली आनी हें जावन आसा ताचें धैर्य आनी दुसरें जावन आसा आयचें पयलें वचप देवा कडेन आमी होंदोन रावल्यार देवा कडेन आमी एक जाल्यार आमचें सोर्स आमचें मूळ देवा थंय आसल्यार आमकां खंयचो व्यक्ती जावं दी खंयचो सक्त जावं दी खंयचो टेररिजम जावं दी आमकां नाश करूंक साध्य म्हणून दावीद राय आमकां आज दाखोवन दिता ताच्या ल्हानपणांत ताणें त्या फिलिस्टायन त्या गोलियताक कशें मारलें गे ताका म्हणटा हांव सर्वेस्पराच्या नांवान आयलां आनी सर्वेस्पराच्या नांवान तुजे मुखार आसा हांव व्हडलें तालवार कान घेवन येवना कांयच ना त्या देखून भावा भयणीनो आज हांवें सांगलें आमच्या कुटुंबांत आमच्या भावा भयणी खातीर मागतना विशेश तरान आमच्या तरणाट्या चल्यांक आमी मागया कित्याक तांच्या जिवनांत तांकां निसायकी ते देवार आसलें तें धैर्य तांकां जाय आनी आयच्या संवसारांत तांकां आसचे चॅलेंजीस तांणी तोंड करचें आसलें ते कश्ट तांकां मस्त आसात तांकां मस्त सोदनी मस्त आसात तांकां मस्त टेम्पटेशन्स आसात तांकां मस्त विशयांत तें देवान कितें फाव केलां ते तरेपटी तांच्या दोळ्या मुखार आसना आनी संवसारांत कितें आसा तें तांच्या दोळ्या मुखार पडटना तांकां तें सोसूंक या पळोवंक या अर्थ करूंक सक्त आसना त्या देखून आज आमची मोरी माय वेलांकडेन माय मुखांत्र मागोवन आमच्या कुटुंबाच्या सर संज्यांक प्रत्येक तरान चलयांक आनी चल्यांक आमी मागया देव तांकां धैर्यादीक व्यक्ती कर मनीस जावन ह्या संवसारांत क्रिस्ती जिवन जिवंक साक्ष जावंक
आमच्या क्रिस्त जिवनाक सक्स जावन जिवंक जाय जातलें बेसांव आमी मागुया आमेन. आमचे पाप साहेबान विस्पांनी आनी याज्ञिकांनी आडकोळे वेळार काळजीदारपणी जेजूक साक्षी दिवंक पापाचो आदार तांकां मागुया. ओयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. आमची 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 काकलूत कर. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी हे कोविड-19 महामारी वेळार लोकांचे चिंतून तांचे बरेपणाक फावो ते निर्णय घेवंक पापाचो आदार तांकां मागुया. ओयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. आमची 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 काकलूत कर. हे कोविड-19 महामारी वेळार सगल्यांक गोरेब्यांनी वेगवेगळे तरेचे प्रश्न उप्रासल्यात. तांकां हे कश्टांक फुडो करूंक जाणवाय आनी कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. ओयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. आमची 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 काकलूत कर. आमच्या जिविताच्या अडकोळी मदीं आमी निराशी जाता तेन्ना आमच्यो जबाबदाऱ्यो सोदिनासतना काळजीदारपणान फुडो करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. ओयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. आमची 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 काकलूत कर. आज आमी हे मिसाचें बलिदान भेटयतना आमच्या कोंकणी भक्ती भाव भयणी खातीर आमी मागुया. आनी विशेश तरांनी आमी सांगल्या बरें आमच्या युवजनांक आमी तांचे खातीर मागुया. देवाचें बेसांव तांचे समेज तांचेर भरपूर आसो म्हूण मागुया. मोगळा देवा आमी समर्पिल्ली ही प्रार्थना तूं आयकून घे. तशेंच जाणसुसे आमचो बापूय धैर्यातीक जावन तुज्या योजनांत ताणें भरपूर तरान पात्र गेलो. तशें आमी आमच्या क्रिस्ती जिवनांत आमी बरी क्रिस्तांव जिणे जिवन तुका साक्ष जावच्याक आमकां तुजें बेसांव घाल. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. दाना तोयरे वेळार गीत गावयात. नंबर C14 देणणी आमची पेज 34. देणणी आमची बेचुकाता आमची काळजां तातून घालता. आमची मोनां तूं करपी काम स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. बोवा उंदो आल्तारार रावता ताकाचो रोस समोर दिता. आमचें सुख दूख सोरपेत वयता मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उंदो बदलतलो जेजूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो. आमचो आमचें कांय जातलो. बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वदेवदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागत. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आणि अख्खे पवित्र सभेच्या आदारात सुरवेसपूर मानून घेऊ. देवा आमच्या मगळ बापा तुझ्या एकल्या आस्पुताचे आवयसो भक्तीन उगडास काढून आम्ही तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां सांग निर्भय म्हूण नम्रतेन मागता. आमच्या सुमयान जेसूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देनवासोया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापास तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापावंत म्हूण कळकून आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत अवंकार मर्यासो भक्तीन आमी आज वगडास करता आनी तुज्या दिनवासण्याचें गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली orती तुजी विस्मेता. सवकाळी मनशांतय कितली अपरमे तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकारणेचेर काकुळतीन तुवें नादर घाली आनी असो सोडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीन देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सरकार. तांचे वाखवणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco survéspor tu. Povit, 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 dolbaraco survéspor tu. Surgani sosar golyat tuciac wojbowan. Od sorgi, ukazujcu. Sorvesporaci navietar, jetar kakazuj. Od sorgi, ukazujcu. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमच सगळ्या पवित्रपणाचे सर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचे कोड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कसमोरान सोसूंक पयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परे जेवण जातेच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचे हें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ आमी फरगटुया. Jesu melo, Jesu जिवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी म्हजे जिविताचो बुंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोड आनी रगत सेवतले आमा समेजतांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, देवदास एम्ब्रोस आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुणार जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ फळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाची माये संगती सांज सयत सोपती बागेम देवदूता आनी सहकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी माय मागोवंक आमकां फावो कर. जेसू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेसू संगता त्यास जेसू थंय त्यास जेसू थंय पवित्रत्वाच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमी सर देवाची भुरगीं आनी भुरगीं जावन आमच्या बापा कडेन मागचें आमचें कर्तव्य जावन आसा. आसास जेजून शिकयलें तें प्रार्थना आमी म्हणटना प्रार्थना करतना आमच्या सर कोंकणी भक्ती भाव भयणींक भलायकी मायेच्या भुरग्यांक तिचे मुखार दवरन आज तांचे खातीर आमी मागया. तांकां ती मोरी माय जाय जासलें बेसांव तांच्या जिवितांत तांकां फावो कर म्हूण. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परास सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू ख्रिस्ताचे येणे बरोशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासनांक समया जेजू ख्रिस्त तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणय. तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सगळ्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या माया मोगस करचावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शिरये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाची शिरये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाची शिरये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाचे शेळी संवसाराचे पाप करता ते शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमयांचे मागणे. मोचे जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस
तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोड सरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. गीत गावयात. नंबर R10 जेजू भाशेन, पेज 179. जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसान दिसा दिना दिना कांतीवून मोगताची म्हज्या मनाची दाताना. जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. काळीज कशें देवूळ कशें म्हज्या मोगान देवा खातीर चिंतना तशी सपनां म्हजी स्वर्गांतल्या सोयऱ्या खातीर. जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. म्हज्या मोगान जेजू भाशेन म्हज्या देवाक सांगचें हांवें तुजे कुशीन म्हजी कुशी तुजे कुशीकोची तुवें. जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सोम्याचे नावेन आमचो आदार ताणें रचला सगळो सर्ग आनी संवसार. पिडेवंताक मागणे. सोमे जेजू बरें करीत सगळे तरेची फिडा शिडा करीत गेलो. पिडेवंतांचो परमस करूंक तांचेर हात विस्तारूंक आनी आपले नवेन तांचेर आशिर्वाद घालूंक आपले सिसांक ताणें आज्ञा दिली. ह्या समारंभान भावा भयणीनो पिडेवंतांक देवाचे आदीम करुया. सगळे खोडे आत्म्याचे दुखे सुस्निकायेन भोगून आनी जशें ती क्रिस्ताच्या कश्टा मरणांत भागेली जाल्यान तांचे तशेंच तांचे बसवणेन आपणाक वांटो मेळटलो म्हणून जाणा जावं. आशिर्वाद घालूंक तकल्यो आमी भागोया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय आसूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे मुखार तो आसूं. तुमचे राखण करूंक तुमचे फाटल्यान चलोवंक तुमचेर तो नदर दवरूंक तुमकां सांबाळूंक आनी तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आनी हांगा हजर आसल्या समेस्तांचेर आनी आमच्या कुटुंबाच्या सर संदांचेर सर्वद्वेदार देव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आशिर्वाद तुमचेर दवरूंक आनी सोडून सदांच तुमचे सभे आसूं. आमेन. प्रार्थया.
देवा आमच्या मोगाळा बापा तुझ्या एकल्याच पुताचे आवयसो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमी तुका मानतात असलें बलिदान सदांच जावंक निर्मय म्हूण आमी नम्रतेन मागता आमच्या सम्या जेसूचे नांवे सर्वेस्पा तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं सर्वपदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा आम्हा समेस्तांचेर आशीर्वाद घालो आमेन उसरयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे उडुपकार शेवटाक गायन करुयात माये केदें तुजें नांव तुझे नांव वाकांता तुका सगलो गांव आयज आमी मागूंक आयल्या माये घाल तुजे बेसांव वेलांकांनी जायतीनी आयज तुज्या पांया सोरी विश्वासान आयलाव आमी माये आयक आमची मागणी रावोन तूं त्या आल्ताराक बेसांव घाल दुर्ये कोराब्याक वायट विघ्नां आमची निवार माये दी तुजो आदार वेलांकांनी सायबिणी आयज तुज्या पांया सोरी विश्वासान आयलाव आमी माये आयक आमची मागणी संसाराची राणी तुझे मोजोती वरवीं आमची तुका करुणी रोपय स्वर्गीची देणी वेलांकांनी सायबिणी आयज तुज्या पांया सोरी विश्वासान आयलाव आमी माये आयक आमची मागणी